कानाचे उणाण आमकां पोसला, वायडा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला, सर्ग संसार ताणें रचला. कानाचे उणाण आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळ. सगळ्या अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपळया. ताळयो पेटून सतानी तीन तो सल्ला, मोगामय पासान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो सावन तो चियेला. सांगता म्हणया सतानी तीन तो सल्ला, मोगामय पासान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो सावन तो चियेला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची. हात उबारून आमी ताळयो पेटून म्हणया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या ची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मोगळ बाबणीनो कशी आसात? तुमच्या गांवांत पावस सुरू जाला की केदाळा तावन आज तावन काल तावन आमच्या गांवांत पावस उरना. पावस मदें मदें इल्लो सो येता, हांगा बरो पावस. आमच्या गांवांत तितलो पावस येवंसो दिसना, पूण कितें जावन ती हांगा तावन तशीन येतलो फाटी येताना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गान जेजू. ओगलाब जेजू. आराधन जेजू. हालेलुया. आमी उबी रावया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्मा आमचेर अभिषेक करूं दी, आमकां कृपेन भरूं दी. आनी आयच्या ह्या रितीच्या वेळार जे कितें आमी आयकता, जे कितें उतर देवाचें आमी समजता, जें उतर आमी देवाचें आयकता आनी जें उतर कितें आमी समजता तें आमच्या जिवींत पाळोवंक आनी हें बरें जिवीत जोडोवंक तुमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. आतां आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. तसो पवित्र आत्मा, सक्तेचो आत्मा, तो जाणवायेचो आत्मा, तो शांतीचो आत्मा, तो कृपेचो आत्मा आमचे थंय येवं दी आनी आमचे थंय बिडार करूं दी, आमकां आपल्या कृपेन भरूं दी म्हूण मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागून पवित्र आत्म्या दैवीक देण्याच्या दातारा आमचे देवोन ये म्हणून आमी मागया. पानसंको 145 145. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये, ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. सांगात आमी म्हणया दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये, ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर,
आमकां सुरूपीत कर. दुकुली मोना राखून आसा गायेली काळजां आशीव आसा. दुकुली मोना राखून आसा गायेली काळजां आशीव आसा. मोगावूच्यान तुज्या ती आस गुणकर. मोगावूच्यान तुज्या ती आस गुणकर. संतोषान भरून जिणी पावन तुका. संतोषान भरून जिणी पावन तुमकां. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तूं देवोने. ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रूपीत कर. आमकां तो रूपीत कर. बापाचे कुशेक कालसावन सोलो आधार मागतां जियो कालतीची न्ही. बापाचे कुशे काळजान सोलून आधार मागतां जियो कालतीची न्ही. सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर. सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर. त्यागा सुस्पिरीत आमकां काळजां वाड. त्यागा सुस्पिरीत आमच्या काळजांत वाड. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तूं देवोने. ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रूपीत कर. आमकां तो रूपीत कर. दुखली मना राखून आसा सोम्यान. दुखली मना राखून आसात. गायल्लीं काळजां आशेवन आसात. तुज्या मोगा उज्यान ती पेठय आनी आमकां गुण कर. आमचें जिवीत दुखान आसा. आमचें जिवीत बेजारांत आसा. आमचें जिवीत कंतींत आसा. ते संतोषान बदल सोम्या. आनी अशें आमचें जिवीत आमचे थंय आशिल्ले सगळे ते अस्खत गाय. आमचें तें आशिल्लें दूख. आमचें तें आशिल्ली बेजाराय. आमचें गायल्लें काळीज पापसल्लें काळीज सगळें गुण कर. सवकासाय संतोष समाधान फोव कर सोम्या. दुखुल्ली मोनान दुकुली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशीव आसा. दुखुल्ली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशीव आसा. मोगावूच्यान तुज्या दियास गुण कर. मोगावूच्यान तुज्या दियास गुण कर. संतोषान भरून जिणी पावन तुका. संतोषान भरून जिणी पावन तुमकां. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तूं देवोने. ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रूपीत कर. आमकां तो रूपीत कर. आमकां तो रूपीत कर. आमकां तो रूपीत कर. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोला मारा पवित्र आत्म्यामध्ये आमच्यामध्ये आपोया पवित्र आत्म्या तसं पवित्र आत्मा आमच्या काळजा भितर सरवणे तसं पवित्र आत्मा आमका कृपेन भरवणे तसं पवित्र आत्मा समाधान संवास देवणे तसं पवित्र आत्मा आमका आशीर्वाद देतवणे तसं पवित्र आत्मा कृपेन भरवणे तसं पवित्र आत्मा आमका आपलं गुण करून आमच्या काळजांतले सगळे कंद बेसाराय आमच्या काळजांतले दुःख आमच्या मतेंतली बेसाराय कंद सगळे तो बाहेर घालून दे गायली काळजा पापसल्ले काळजा तो गुण करून दे आणि आमची काळजा करून आशीर्वादाने भरलेले सावण मागे सगळ्यांचे अस्कत काय कानोडा मागे हालेलुया 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 Ergan tu kasumian Jesu, Ergan tu Oglap tu kasumian kasumian Jesu, Oglap tu kasumian Aradan tu kasumian Aradan tu Jesu, kasumian Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Bășami. Obiravia. सर्वेस्पो तुमचे सवय असो तुमच्या सगळ्यांचं समाते सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या अध्यायी 8 वळू 19 तावन 21 पर्यंत जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयलीं पूण लोकांचे केटी नेमती तांकां ताचे ससी वचोंक जालें ना देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता भुरग्यां मुगाच्या भावानो भयणीनो आज पवित्र सभा फेस्त आचरण करता कसलें फेस्त कसलें मोरयेच्या कातावीन काळजाचें फेस्त आचरण करता काल आमी फेस्त आचरण केलें कोणाचें जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी आज मोरयेच्या कातावीन काळजाचें फेस्त पवित्र सभेची 2 काळजां एक भोव पवित्र काळीज आनी एक कातावीन काळीज मोरयेचें न्ही गे आनी मोरया मायेक समर्पिल्ल्या ह्या कलमाडीच्या देव तेंपलांत आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या आनी ह्या संदर्भार मोरयेचें काळीज कताबीण आनी आमचें काळीज कताबीण जावंक जाय पळय की न्ही हाची सुवात आमी आयकली हाचे सुवातेंत पळया मोरी आनी जेजूचे काजीन भाव म्हणटा आमी ते जेजूक मेळोंक गेले न्ही गे मेळोंक गेले आनी जेजू सांगाता मस्त लोक आसलो आनी ह्या संदर्भार तांकां भितर वचोंक जालें ना कोण एकल्यान म्हळें तुजी आवय आनी तुजे कुटुंबाची भायर रावल्यान तुका मेळयसर कें आनी जेजून म्हणलें एक उतर तेंसर कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव पळय गे कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव आनी संदर्भार जेजू परत ताच्या सवालाक तसो जाप दिता आनी म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव म्हणटा आसतना कितें म्हणटा जो कोण देवाची खुशी करता तीच म्हजी आवय आनी तोच म्हजो भाव जो कोण देवाची खुशी करता संवसारी जिवितांत देवाची खुशी केल्ली एकमात्र व्यक्ती कोण ती मोरी देवाची खुशी केल्ली आपणाचो जीव आपणाचो मान आपणाचें सगळें सर्वस्व तें त्याग करून देवाची खुशी केल्ली एकमात्र व्यक्ती ती मोरी देखून तो म्हणटा ह्या स्त्रियेतय म्हाका अभिमान भोगता ह्या स्त्रियेतय म्हाका संतोष भोगता ह्या स्त्रियेतय म्हाका दादोसकाय भोगता ह्या स्त्रियेचो पूत जावंक हांव अभिमान भोगता देखून ती म्हजी खरी आवय कळ्ळें गे ती म्हजी खरी आवय
देवाच्या कुशेक कालतीमान घालना देवाची कुशी कितें म्हूण जाणा जावन देवाच्या कुशेक संपूर्ण कालती जावन साकार दिल्ली स्त्री म्हजी आवय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या एका त्या उतरान काही थोड्यांक दुखलें जावंक पुरो पूण मुरयेक दुखोवंक ना मुरयेक दुखोवंक ना कित्याक ती बरी जाण आसली पळया ती स्वस्थ जाण आसली आपणे देवाची कुशी केल्या आनी आपूण देवाची कुशी करन जियेतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मुरयेचें काळीज आसलें काळीज मुरयेच्या काळजाचे थोडेशे गुण तुमी सांगशात की मुरयेच्या काळजाचे थोडेशे गुण मुरयेचें काळीज कथावीण म्हणटा हांव न्ही कथावीण जायचे जाल्यार मुरयेच्या काळजाचे शेगूण कसले मुरयेचें काळीज कसलें काळीज मुरयेचें काळीज मुरयेचें काळीज बिरमोतीचें काळीज कळ्ळें गे बिरमोतीचें काळीज खंय मुरयेन बिरमोत दाखयली तुमी जाणांत खाना नगरेच्या लग्नाच्या माटवांत कितें घडलें तुमी बरें जाणा जुवांच्या वांजेलांत आमी पळयता तें काना शारांतल्या त्या लग्ना माटवांत थंयसर घरचो कारबारी दुकान गळोवन आसलो वय गे दुकान गळोवन आसलो मोरी कितें पळयता मोरी त्या कारबाराच्या दोळ्यांत दुकान पळयता आनी ती वगत रावता गे कितें करता वचून तूं कित्याक रडताय पळया आमी जाल्यार कितें करता आमी उगोत रावन घरा येवन खालें गी तो रडटलो बा खालें रडटलो गोत्तू ना कळ्ळें गी गेल्लें चड जाल्लें गी खालें गोत्तू ना रडटलो बा खालें रडटलो म्हणून गोत्तू ना म्हणून घरा येवन सांगशें हांव पूण ताचे लागीं सारूंक आमकां बरें जावचें ना पूण ती तशें न्ही ती वचून सीदा विचारता कित्याक पासो तूं रडटाय पळया तिचें काळीज बिरमोतेन भरलें त्या मनशा थंय देखून तो म्हणलो कितें म्हणलो अळे बाय वायन उणो पडला पळया बिरमोत दाखयली मरयेन बिरमोत दाखयली आज बिरमोतीच्या काळजाची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबांत एक आवय रडता भुरग्यां पासत एक आवय रडता म्हणजे त्या आनी त्या भुरग्यांचें कर्तव्य मम्मी तूं कित्याक रडताय कित्याक तुमकां तिस्ता साय जर तर त्या भुरग्याक त्या आवयक सारूंक तें सकना आवयची दूख आवयची बोगणां जर तर एक पूत वा धूव समजोंक सकना जाल्यार तांचें काळीज बिरमोतेचें काळीज न्ही एक धूव रडता एक पूत रडता जाल्यार कित्या पासो रडता म्हणलें काळीज एक आवय येते एक बाप येते ना जाल्यार आमी पळोवनातले बरी करन तांकां तशें सोडता जाल्यार कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें काळीज बिरमोतेचें जायना आमचें काळीज दारूण जाता ह्या दारूण काळजाचो परिणाम कितें जाता काळजां तुटतात मनां तुटतात आनी अशें तुटुल्लीं काळजां परत एक करूंक भोव कश्ट देखून आमची जिवीत बिरमोतीच्या काळजाचें जिवीत जावंक जाय बिरमोतीचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय बिरमोत देखून मुरयेचें काळीज बिरमोतीचें काळीज देखून तिणें कितें केलें त्या कारबारा लागीं विचारलें तूं कित्याक रडताय आनी तो म्हणलो वायन उणो जालो आतां मुरयेचें काळीज परत बदलता बळ्या मुरयेचें काळीज कितें जाता आतां कुमकेचें काळीज आदाराचें काळीज जाता आदाराचें देखून तुवें म्हणटा तूं कंत करनाका तुजे समस्ये परिहार करचे सगळी शाती म्हाका आसा म्हजो पूत आसा आनी तें आसा माटवांत ताचे लागीं वचून सांग वायन उणो पडला म्हूण तो सगळे तुजे समस्ये परिहार करता वस आनी तो म्हणलो हांव ताका वळखना आनी हांव वचून जाल्यार तो म्हजें आयकूंचो ना देखून ताचो हात धरता मोरी ताचो हात धरता आनी त्या कारबाऱ्याक घेवन जेजू सरशी पुता सरशी येता आनी पुताची पाट तप्पण म्हणटा
अडे पुता वायनू न पडला की कारबारी रडोन आसा पळया पळया आदाराचें काळीज कशें कुमके घेता पळया पुता वायनू न पडला की कारबारी रडोन आसा काय म्हणी कर पूत म्हणटा हांव कितें करूं हांव कितें करूं हां म्हजे लागीं वायन ना म्हजे लागीं गाडी ना कॅनांनी बरो गाडयेर वायन हांवें हाडूंक ना हांव कितें करूं कांयपणी कर पुता कांयपणी कर म्हजो वेळ आजुनी येवंक ना माय म्हजो वेळ आजुनी येवंक ना पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मोरयेच्या काळजांत जेजू विशांत दैवीक सकत आसा हें बरीं जाणां आसलीं वय गे कित्याक देवाचे योजनाक पाळो दिल्ले मरे वो सादारण पूत न्ही वो असाधारण म्हण ती पयलेच जाणां आसली तो उदक नातले कडेन उदक आसा करतलो आयदन नातल्यार वायन करतलो आनी ती साती ताका आसा म्हण मरी बरें जाण आसली देखून ती जेजूच्या जापीक राखना बगार ती नौकरां सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा पळया ओय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांगासर पळया मरयेक जेजू थंय संपूर्ण बरवसो एक बिरमोतेचें काळीज आदाराचें काळीज आनी पातयेचें काळीज विस्वासीपणाचें काळीज सोम्या थंय जेजू थंय आपल्या पुता थंय मरयेक पातयेणी आसली पुता थंय सोम्या थंय मरयेक भावार्थ आसलो विशेष भावार्थ ह्या भावार्थाक लागून ती नौकरांक म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा न्ही आनी तें अजाप घडलें गी ना अजाप घडलें गी ना जेजूक ऑप्शनूच ना जेजूक ऑप्शन ना हांगासर जेजू नाखुशी दाखयली जाल्यार आपल्या आवयच्या भावार्थाचेर आपल्या आवयच्या पातयेनेक लागून आवयच्या भावार्था लागून आवयच्या बऱ्या मना लागून आवयच्या त्या बिरमोतेच्या काळजाक लागून आवयच्या त्या आदाराच्या काळजाक लागून आवयच्या त्या भावार्थाच्या पातयेनेच्या काळजाक लागून जेजू ते असर हें करता पयले असर हें कानानगरीच्या लग्ना वाटवांत उणो पडलेलो वायन भरती करून दिलो पळया वय गे हां आनी एक काळीज मुरयेचें कसलें बिरमोतेचें काळीज जालें आनी एक मुरयेचें काळीज हां कसलें कुमकेचें काळीज कुमकेचें वय गे कुमकेचें म्हळ्यार पेल्यांचे कश्ट हळू करचें काळीज पेल्यांचे कश्ट हळू करचें काळीज कुमकेचें काळीज खंय म्हणी मरी कुमक केली कोणाक म्हणी आ कोणाक आं पळया आपणे देवाची माता जावचें भाग फावो जाला आनी आपणाच्या गर्भांत देवाचो पूत आसा जाल्यार मावशे भयण 6 म्हयन्याची गर्भस्थेण्या वय गे दोंगराळ प्रदेशांत रावून आसा आनी उतर प्राये पावलेले तिका पळया संकश्ट आसलें देखून आपणाची पर्वा करिनासतना एलिझाबेथीचे कश्ट समजून पळया एलिझाबेथीचे कश्ट समजून एलिझाबेथी कुमो करूंक वेचे ते एक कुमकेचें काळीज भोव गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया आज असल्या कुमकेच्या काळजाची गरज आमकां आसूंक जाय म्हणलें सत आयचें फेस्त आमकां दिता कुमकेचें काळीज आमकां आधुनीक संवसारांत आमी जियेतना आमकां जायत्यो राटावळ्यो आसात न्ही गे वय गे जायत्यो राटावळ्यो आसात गी ना आमी आमच्यात राटावळींत आसा आमकां पुरसोत उरना कोणाक विचारल्यार म्हणटा हांव पुरसोत ना टायम ना म्हणटा हांव वय गे न्ही सगळीं बिजीत कशें बिजी म्हूण गोत्तो ना न्ही गे कांय ना एका कामांत बिजी कांय नातल्यार मोबायलार बिजी न्ही गे कांय नातल्यार सिरियलांत बिजी
कांय नातल्यार काल म्हणी बिजी पूण कोणाकी खंय म्हणी कुमोक करूंक कोणी आपयता जाल्यार छे येतो आल्लो येते आसली पूण इल्लें बिजी आसा न्ही न्ही गे येतो आल्लो येते आसली पूण इल्लेशें बिजी आसा न्ही म्हणून आमकां निभासात पळय गे आजकालच्या आमकां थोडे बोटी पेल्यांची सेवा करची इल्लेशें 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 कश्टांचें जाता कोणें सेवा करची देखून आजकाल आमी एक स्त्री प्रसूत जावची आसा जाल्यार बायंती पोसच्या सांगता हांव न्ही गे पळय गे बायंती पोसची म्हळ्यार कोता न्ही ना गे ह्या गांवांत ना गे आसा बायंती पोसची कितें म्हळ्यार बायंतीचें उस्तूर तुयचे न्ही गे बायंतीक न्हाणयचे न्ही गे मागीर उपरांत बालशाक न्हाणयचे बालशाक तेल पुसीचे न्ही गे आमकां भुरगें जल्मलें म्हणटाना बारीक अशी पूण त्या भुरग्याच्या आवयची सेवा करचें म्हळ्यार आमकां फुरसत ना तांकां ना कोणें बागोवचें कोणें न्हाणोवचें आदींच्या काळार सुनो बाळां जाली जाल्यार कोण पोसताली पळयताली आ माई सासू माईंत सुनेक न्हाणयताली नातल्यार दुवेक आवय न्हाणयताली नात्राक आवय आजी पळयताली आजी न्हाणयताली न्ही गे ओमतें घालून बरें करून तेल पुसून उदारें घालून तेल पुसून न्ही गे मागीर लांब पांय सोडून पांयाचेर ओमतें घालून उदक घालून पाट घासून मांड्याक टप मारून न्ही गे उपरांत उदारें घालून हांगा शेंदर न्ही गे उदक ओतून मागीर घुमटेन टक्क अशें उखलूंक इल्लेशें पळय गे न्हाणयलां तुमी हांवें न्हाणयलां इल्लेशें भुरग्यांक ल्हान आसतना हां तांकां तेल पुसून पवलेन न्हिदोवंक आसलें पवली उतरें आं पवलेंत न्हिदोवंक आसलें बरें तेल पुसचें एक घंटो या 1.5 घंटो मागीर बरें उदकान पयलें ओमतें घालून बरें उपरांत उदारें घालून पांय इल्लेशें हात इल्लेशें ओडन न्ही गे सुबीत करून न्हाणोवंक आसलें घुमटी आतां कोणाक साध्य आसा सगळें बायंतीच्या माथ्यार घालता हांव तांकां 25 की 30,000 की आमी दिता हांव सेवा करूंक नाका आमकां पिडेस्त आवय बापूय आसात पिडेस्त माय आसात न्ही गे कोणें सेवा करची गोवाक म्हणटा आमी हांव काजू जालीं तुजे कडेन तुज्या माय मावा कडेन न्ही हांव तुजी मात सेवा करची तुज्या आवय बापायची करना हांवें कांय कॉन्ट्रॅक्ट बरोवना पूण म्हणटा आमी देखून आमच्या आवय बापायक उठोवंक बसोवंक जायना तुळणार आसा जाल्यार तांकां डायपर घालूंक तांचो गोमूत काडूंक आमकां जायना देखून आमी कितें करता होम नर्स दवरता थोडे पटी तांचो वास आमकां सोसूंक जायना देखून बरें आमी ओल्ड एज होमान दवरया पयशे कितले आसात थंयसर ओल्ड एज होमांत मस्त करून बरें पळयतात आमकां पळोवंक जायना कोणें उखलचें इतल्या जड मनशाक कोणें गोमूत काडचो सेवेचो मनोभाव कुमकेचो मनोभाव आदाराचो मनोभाव ओळसून वेच्या ह्या काळार मोरी आमकां प्रेरण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुजें काळीज कातावीण जायसय तुजें काळीज कालतें बोळें जायसय जाल्यार हो शेगूण तुवें रुता करूंक जाय आनी कश्ट तेल्या कुमो करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सामाजीक रितीन कुमो करी जाय म्हणना थोडे मानेस्तिनी आसात आमच्या समाजींत धार्मिकां सोडनो धार्मीक भयणी याजक धार्मीक भाव भयणी जायते आश्रय चलोवन आसात आश्रय संस्थे चलोवन आसात थंयसर मोतीची पिडा कुडीची पिडा आनी अनाथ निर्गातीक आसलेल्यांची बरी करून सेवा करतात थंयसर पूण जायते लायक भाव भयणी जायते आश्रय दवरून आसात कश्ट तेल्या मनशांक आश्रय तुमी आयकलां जायते आश्रय आसात लायकांचे न्ही गे स्नेहालया तुमी आयकलां न्ही गे तशेंच थंय शिवोन आश्रम तुमी आयकलां होली स्पिरीट आश्रम तुमी आयकलां सगळे भाव चलोवन व्हरतात आनी थंयसर पळय हे भाव भयणी तांची सेवा करतात आमी तशें करूंक जायना आमकां
अवकाश मेळना वा आमकां साथ दिना जावंक पुरो कोणा कोणाची सेवा करच्याक आमच्यात कुटुंबाच्या सांद्यांची सेवा करूंक मात्र जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता वय गे न्ही आमच्यात कुटुंबाची सेवा म्हज्या बापायची सेवा म्हाका करूंक जायना जाल्यार म्हज्या आवयची सेवा म्हाका करूंक जायना जाल्यार मागीर हांव हेरांची सेवा करीन गे देखून मरी आज आमकां उलो दिता तुमी हेरांची सेवा केल्ल्यांत तुजें काळीज तूं पवित्र निश्कळंक करून घेताय देखून मुरयेचें काळीज कुमकेचें मुळयेचें काळीज बिरमोतेचें पास्ट म्हळ्यार आमी देखून आमचें काळीज बिरमोतेचें पेल्याचें दूख पेल्याचें कश्ट पेल्याचें वळवळे पळयतलें काळीज आमचें जावंक जाय पेल्याचें कश्ट थोडे फावटी आमकां पेल्याचें कश्ट दिसना कश्ट दिसना पेल्याचें समस्या दिसना आमच्या घरांतच थोडे फावटी दुयेचे समस्ये आवय बापायक कळनात पुताचे समस्ये आवय बापायक कळनात आवय बापायचे समस्ये भुरग्यांक कळनात बाबाचे समस्ये भयणीक कळनात भयणीचे समस्ये भावाक कळनात आनी हें पळोवचें एक बिरमोटेचें काळीज आमचे थंय थोडे फावटी आसना पळय गे ग्रेस्त मनीस आनी लाजराचे वपारीन पळय गे थंय ग्रेस्त मनीस बरें जिवीत जिवन आसलो ताच्यात गेटी मुखार बागला मुखार एक लाजर आसा कोडाच्या पिडेन रुवांनी वळवळलो कुसुल्लो मनीस ती वळवळो नासलो ताचे गायी पेठे लेवताले पूण जाल्यार हो मनीस ग्रेस्त मनीस भायर भितर वेताना ह्या मनशा पळोवंक जावं ह्या मनशाक कुमो करूंक जावं ह्या मनशाक आदाराक येवंक जावं ताचे बिरमोतेचें काळीज ताचे ना जालें बऱ्या दारूण काळीज अशें जाल्यार काळजाचे मनीस आमी जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी मरये बरी जावंक सकना मरयेचें काळीज पळया भावार्थाचे पातयेनेचें काळीज न्ही जेजू थंय संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण भावार्थ देखून ती जेजू लागीं आपूण व्हरता आनी त्या नौकरां म्हणटा पूत कितें सांगता तें तुमी करा कित्याक म्हळ्यार जेजू खंडीत दिता म्हणली पातयेनी आमी थोडे फावटी कितें करता आमकां जेजूचेर पातयेनी ना आमी मिसां पेटयता नोवेनां करता तेंगे आराधन करता पूण जाल्यार सोमी दिता म्हणलो बरो असो आमकां ना देखून थोडे फावटी ह्या जाग्या लागीं येता आनी थोड्या भावा लागीं भयणी लागीं येता म्हणटा म्हजें पत्र मागचें हांवें मागल्यार म्हाका मेळना तुमी मागल्यार मेळटा कित्याक तशें म्हणचें थोडे फावटी हांव पातकी हांवें मागल्यार मेळना म्हूण तें चिंता पासूंक पुरो एक दुसरें म्हाका आनी सोम्याक संबंद ना देखून हांवें मागल्यार सोमी आयकना कळ्ळें गे देखून तुमी मागल्यार आयकत कोण ना म्हूण ही आमी चिंताप कशें म्हळ्यार मांयक आनी सुनेक समाना न्ही गे मांयक आनी सुनेक समाना आतां सुनेन मांय लागीं सारल्यार मांय दिना देखून सून कोणा कडेन सांगता कोणा कडेन सांगता घोवा लागीं सांगता वचून मांय लागीं सार हांवें सारल्यार ती दिना तुवें सारल्यार दीत अशें चिंताप आमचें आमी येता जेजू लागीं मागून हांवें खुद्द काण घेवच्या बदलाक आमी आनीक लागीं येता तुमी मागल्यार मेळटा म्हाका मागल्यार मेळना म्हळ्यार सोम्याचेर म्हाका विश्वास ना सोम्याचेर म्हाका बाबार्थ ना मोरी तशें म्हणना मोरी शीद आपूण व्हरता आनी म्हणटा तो कितें सांगता तुमी करा तो दितात देखून सांत पावल म्हणटा तुमी सोम्या लागीं मागतना बरोवशान मागा बाबार्थान मागा मेळ्ळंच म्हूण मागा देखून जेजून म्हणलें आसा मागा आनी तुमी न्हिदल्यात गी मागा आनी तुमी घेतल्यात न्ही गे मागा आनी तुमी घेतल्यात कशें मागा
आ कशें मागा जेमोन जेमोन न्हिदोन न्हिदोन मागा गी कशें मागा भवार्थान मागा भवार्थान तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा आनी भवार्थान मागा भवार्थान मागा जेजू म्हणटा कितें एका सासवाच्या कणांतीतलो भावार्थ तुका आसा आनी त्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जावं म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो एका सासवाच्या काणांतीतलो भावार्थ कित्याक जेजून म्हळें जुवांवचे सीस देंवसार दवंडयतात कळ्ळें गी पूण आमकां कित्याक जायना म्हणून सिसांनी जेजू लागीं विचारलें जुवांवचे सीस देंवसार दवंडयतात आमकां कित्याक जायना देखून जेजून म्हणलें सासवाच्या काणांतीतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो आमकां थोडे बडे सेन्स ताका मागलें मेळटा ताका मागलें मेळटा तो देंवसार दवंडयता तो पिडा गूण करता म्हाका कित्याक जायना आ वय की न्ही आमी विचारूंक जाय हे सवाल म्हाकाच कसलो म्हजो भावार्थ मुरये थंय पळया तो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या बाबणीचो संपूर्ण भावार्थ पूत असर कंदाक पळया मुरयेन सोम्यान केल्लीं असर ते दोन मुसळ पळयलें ते आ हें केल्लें पयलें असर वय गी न्ही मुरी जेजून केल्लें पयलें असर कानानगराचें लग्न मटवान उपरांत मस्त असर हें केल्यान उपरांत सांगचें जाल्यार ओके वय गी न्ही हें पयलेंत फास्ट जेजू लागीं विचारलें तिणें आळे पुता वायन उणो पडला तूं अजापां करताय गी म्हळें ना कशें 1000 रुपया करताय हांवें ताका सांगीत गी हांवें ताका तुजे लागीं धाडयेत गी वय गी आमी थोडे बडी आमची कामां जायचे जाल्यार पयलें वचून विचारता हांव न्ही गे हांवें तुज्या लागीं येवेत गी म्हाका इल्लेशें उलोवंक आहलें म्हाका इल्ले पयशे मेळटेत गी म्हाका इल्ले कुमो मेळटेत गी येवचे जाल्यार हांव येता म्हणून वय गी म्हणटा हांव गिना पूण जेजू मुरयेन जेजू लागीं विचारलें तशें तुका असर हें करूंक जाता पुता वायन उणो पडला की हांवें ताका तुजे लागीं धाडयेत गी पुता म्हूण विचारलें ना शिदा त्या मनशाक आपूण हाडून आयली आनी म्हणाली त्या मनशा मुखार आळे पुता वायन उणो पडला की हांवें कालें करीचें कालें म्हणी कर म्हळ्यार मुरयेक संपूर्ण पातयेनी वो भुरगो कोण आसो हा कोण आसो अय्या देवा कोण आसो हां देव आसो कित्याक म्हळ्यार तिका कळीत आसलें ती गर्भेस्त जाली न्ही खंयच्याच दादल्याच्या संबंधांनी ती बरें जाणां आसली तिचे थंय वो पूत जल्माला जाल्यार खंयच्याय दादल्याच्या संपर्कांत न्ही म्हणून ती बरें जाणां आसली तिच्या कुशव्यांत आशिल्लो भुरगो देवाचो अचानक गर्भांत आयला तूं चिंता पळय गी न्ही आनी त्या गर्भांत आयलेलो भुरगो तुज्या गर्भांत तो जल्माला जाल्यार तो सादारण गी हा हे मोरी बरें जाणां जाल्ली देखून आपणाच्या कुशव्यांत आशिल्लो भुरगो तो देवाचो मनशाचो न्ही तो आनी तो असर हें करूंक शकता हे सगळे जाणां आसली मरी देखून ते म्हणटा कामागारांक त्या नोकरांक म्हणटा तो कितें सांगता तें करा कित्याक म्हळ्यार जेजूक तो देवाचो पूत म्हणून पयलें वळख कळ्ळी स्त्रीत मरी कित्याक म्हळ्यार तिचो गर्भ संभवूच एक अजाप एक असर्यें आनी असर्यें थंय घडलें तें असर्यें कानानगरीच्या लग्न मटवान घडलें आनी हें मरी बरें जाणां आसली म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो भावार्थ दुसरें आमी म्हळें मरी तें एक 3-4 काळजां पळयलीं आमी बिरमोतीचें काळीज मागीर
आदाराचें काळीज, बोवार्थाचें काळीज, कुमकेचें काळीज आनी मोरयेचें काळीज कसलें? हा, धैर्याचें काळीज. व्हेरी गुड. धैर्याचें. पळया, एक चली ती जुजे लागीं करार जाताना खंय तिका 15-16 वर्सां आसतीत न्ही, तितलींत सोबायाची बावली, सोबायाची बावली ती मागण्यार आसतना नजरेतांत गब्रियल दूत येवन ही खबर दिताना ल्हानशें भुरगें तें संवसार पळयता मात्र कळ्ळें गी, संवसाराची वळख जाता मात तिका. आनी ती दादल्या प्रामुख्यात असलेल्या समाजांत, स्त्रियांक मान गौरव नासलेल्या समाजांत एक दूत येता. दूत येवन तिका ही खबर दिता, मोरये न मान मोरये, तूं कुरपेन भरले आई, कितें म्हळ्यार तुजे भाग्यवंतीचे साल समकण तुजी कुरपेन भरलेली आई. सगळ्या स्त्रियां पैकी तूं सदैव पडो तुजे थंय एक पूत जल्मतलो, तुज्या कुशींत एक फळ, ताका तुवें जेजू म्हण नांव दिवचें. वा जेजू सकाळांक सोडयतलो, साबार उडोवंक आनी पडोवंक कारण जातलो. आतां पळया, हें गणीत मोरयेक स्विकार करूंक कितलें कश्टांचें. सुदैव समाजांत एक चली काजरा भायर गर्भेस्त जाली जाल्यार कठीण शिक्षा आसली. कसली शिक्षा? आ, फातरावन जिवीशी मारची. जीव जीव मनशाक फातरावन ते फातर तोंडाक, ते फातर नाकांत, दोळ्यांत, कानांत, तकलेर पडटीत, खंय पडटीत म्हूण सांगूंक जायना. आनी ते मार खावन वळवळोन मरचे. कठीण शिक्षा, नालिसायाची शिक्षा. कुणीगरांक सोरांक विणगे करून कुर्सार मारचे. दादल्या मनशांक विणगे करून, वस्तूर ना विणगे करून कुर्सार मारचे. जुत्तू. आनी त्या कुर्सार असलेल्या त्या मनशाक बांदून घालतात. पळय गी, व्हडले व्हडले गीद येतात. गीद तूं जीव आसतनाच तुजे कुडीचे विश्वे कोंकून कोंकून खातात. कुर्सारचें मरण भिरांकूळ म्हळ्यार कित्याक? ताकात. कुर्साचें मरण भिरांकूळ मरण, कुर्साचें मरण भिरांकूळ मरण, कुर्साचें मरण नालिसायाचें मरण. कित्याक? तुज्या आंगार वस्तूर ना, विणगो एक नालिसाई, सगळे लोक तुका पळोवन आसतात. दुसरें, तुजी कूड थंयसर उमकळटा, व्हडले राक्षसाचे गीद येतात, तुजे दोळे कोंकतात, तुजे कान कोंकतात, तुजें नाक ओडतात, तुजे हात तुजे पांयाचे मांस बोकून खातात. आनी तूं जीव आसोन हेल्पलेस, हात पांय बांदून गेल्यात, तुका धांवणूंक जायना. तसली परिगत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ते चिंतनांत भिरांकूळ वळवळ्याचें मरण. दुसरें, एका स्त्री एक प्रद्वाराक संपडली वा जालें जाल्यार कसली शिक्षा? फातरावन जिवेशी मारची. तें मरण ही भिरांकूळ मरण, भिरांकूळ मरण. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें मरण मोरये मुखार येता. देवाक जाप दिवचे फुडें हें मरण मोरये मुखार येता. मोरये मुखार. मोरी कितें करता? ना म्हणटा, ना म्हणटा. एक स्त्री गर्भेस्त जाली जाल्यार समाजे कळनासतना रावताय, कळनासतना रावताय, कळनासतना रावना, कळटात. तिणें 9 म्हयने 1 वर्स घरांत रावचें, भायर नजो, पूण घरच्या मनशांक कळटात वैगी. तशें आसतना असल्या समाजांत एक स्त्री गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार ती धैर्यान मेट खाता, धैर्यान मेट काडटा. पळया, आबळे सोम्याची चरण दसी, तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, धैर्याचें उतर, भिवकुऱ्याचें उतर न्ही, धैर्याचें उतर. पळया, कोणाक साध्य आसत तें म्हणून, कोणाक साध्य आसत?
आधुनिक काळार असली परिगत एका चली एक येस जाल्यार चली स्विकार करीत की फातरावन जिवेशी मारची शिक्षा ना पूण तोंडाच्या उतरांनी लोकांक फातरावन जिवेशी मारची न्ही मारनात गी तोंडाच्या उतरांनीच मारतात फातरान मारीचे म्हूण ना तसली परिगत वय गे म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो अशें घडता समाजांत देखून मोरी धैर्यान भायर सरता ह्या झुजाक देंवन ती जिविताचें झुजच्याक देंवन ती पळया ताचे उपरांत भुरग्याक तेणें देव टेंपलांत भेटोवंक काडलो न्ही सिमियावन न्ही त्या भुरग्याक खाण गेलो आनी म्हळें हो भुरगो साबाराक पडोवंक साबारांक उठोवंक कारण जातलो आनी एक तलवार धारीची तलवार तुजें काळीज पापसतली हें उतर आयकोनी मोरी खंगल जावं ना मोरी छंचल जावं ना पळया धैर्यान रावली जेजू 30 वर्सांचो जातस घर सोडलें परगड मिसावाक गेलो घरा येना जालो आवय घराच्या बागला रावन वाट पळोवंक लागली पूत आज येता पूत फाल्यां येता पूत परवां येता पूत ना आतां जे बरी मोबायलां नात वॉट्सॅप नात वा खंयच्याय फोनां नात खंय गेला कितें म्हूण खबर ना पूण थोड्यांत हांव न्हू खबर आयकता तुजो पूत तो पोठारी तुजो पूत बेबदो खंय तो प्रद्वारींच्या खलवंताच्या घरा वचून जेवता खाता खंय शी नाली सायेची गजाल तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला खंय असली उतरां बरेपणाची उतरांनी तुजो पूत देवाचो पूत तुजो पूत सत्यवंत तुजो पूत नितीचो तुजो पूत अशेलें बरें तिका आयकूंक मेळना बघा तिका आयकूंक मेळ्ळें पुना नाली सायेचें पूण जाल्यार ती बियान भितर बसली ना आयच्या सुवार्थेन आमी पळयलें ती जेजूक मेळोवंक आयली ती जेजूक कित्याक मेळोवंक आयली जेजू विशांत नाका जाल्लें उलोवचें आयकूंक मेळ्ळें ह्या पासत जेजूक कुर्साचें मरण ह्या पासत जेजू कुर्साचें मरण दिवचार आसात ह्या पासत एका खरोद ह्या भिरांकूळ स्वराक दिवचें मरण तुज्या पुताक दिवच्याक फुडें सरल्यात म्हणून आयकल्ली खबर मोरयेच्या काना पडटस ती तिच्या संबंधांक घेवन कुटुंबाच्यांक घेवन जेजूक मेळोवंक येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हांगासर जेजू कितें म्हणटा जो कोण देवाची कुशी करता तीच म्हजी आवय म्हणटा आसतना मोरयेच्या तोंडांत उतरां येना कित्याक म्हळ्यार मोरी देवाची कुशी करता जेजूचें मरण जेजूचे कश्ट जेजूचे वळवळे सगळे देवाची कुशी ताचे विरोध वचूंक जायना देखून मोरी आयल्या वाटेन पाटी वेता धैर्याची स्त्री ती जेजूक मरणाचें फर्माण वाचलेंच कुर्साचें मरण वाजलें नालिसायाचें मरण जेजूच्या कांदार कुरीस दिलो आनी जुदेव समाजांत गोमेल्ली बायल विधो स्त्री ती खंयच्याय पब्लीक जाग्यार येवंक ना ह्या वेळार पुताक मेळच्या खातीर जेजूच्या कुर्साच्या त्या वाटेच्या पैणार शिपायां मदें येवन उबी रावता उलयना ती उलयना फकत आपल्या दोळ्यांनी आपल्या पुता पळयता तितलेंच आनी म्हणटा पुता भियेनाका तुवें घेतलाय तूं कुरीस घेवन मुखार वच म्हज्या मुखार मरशी म्हाका खंत ना वच संवसाराच्या उद्दारा खातीर संवसाराच्या बरेपणा खातीर संवसाराच्या सुडके खातीर संवसाराच्या बाचावे खातीर तूं फुडें सरलाय वच पुता वच हांव आसां तुज्या सांगाता तुजो कुरीस उखलची ना तुज्या कुर्साक हात लावची ना तुजे गाय पुसची ना तुका हांव पिवंक उदक दिवची ना बगार म्हजें काळीस म्हजें जिवीत तुजे सांगाता दवरून समकतली वस असलें धैर्य दिल्ली ती स्त्री असलें धैर्य दिल्ली स्त्री भियेनाका पुता फुडें वच हांव तुज्या सांगा आसा पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयच्या स्त्रियेक मेळत खंयच्या स्त्रियेक तसलें धैर्य मेळत आपल्या पुताक ताच्या दोळ्या मुखार कश्ट दितना ती रडोवंक ना बगार
आपल्या दोळ्यांनी पुताक उत्तेजन दिवंक लागली. जेजू वळवळून कुर्सार उमकळटना ती आवय सकला आसली. पळयताली आपल्या पुताचे आटे बेटे. ह्याच पुताक आपलो पानो दिवन पोसुल्ली. ह्याच पुताक आपल्या उस्क्यार न्हाणयली स्त्री ती. आतां तो वळवळून आसा. मुरयेचे हात पांय बांदून घाल्ले बरी आसात. तिका सोडया देवया म्हळ्यार जायना. आनी तिच्या आवय मुखारच लामा लामा म्हणून जेजून बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसून दिता म्हणून प्राण केलो. ह्याच पुताक मुरयेन आपल्या उस्क्यार घेतलो म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. उस्क्यार आत्तां जीव आसलो. सकाळीं सांजेर न्हिदच्यो. कसे ॲक्सिडेंट जावन मरों ना. खंयची कॅन्सराचो रोग वा किडनीचो रोग वा काळजाचो घात जावन मरोंक ना. उदकान पडोवन मरोंक ना वा खंयच्याच रुखारतोन पडोवन मरोंक ना. वळवळून दोळ्या मुखार मेल्लो पूत मुरयेच्या उस्क्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. खंयच्या आवयक असली दुर्गत येवंक नजो. खंयच्याय आवयक असले निर्भागपण येवंक नजो. पण मरी ते घेता. देवाची योजन म्हूण घेता. दैरादीक स्त्री ती म्हणना तुज्या 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 ती म्हणना म्हज्या पुताक म्हज्या उस्क्यार दिनाकात म्हाका पळोवंक जायना. म्हज्या पुताक निर्जीव करून म्हज्या दोळ्या मुखार हाडिनाकात म्हाका पळोवंक जायना म्हणना. ल्हान आसतना ताका हांवें उस्क्यार दवरला. ल्हान आसतना ताका हांवें म्हज्या उस्क्यार दवरला. व्हड आसतनाय आतांय म्हज्या उस्क्यार दवरा. पळया कसलें धैर्य म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तिका. धैर्यादीक स्त्री ती कुर्सा मडी उबो रावन जेजू सांगात दिल्ली स्त्री. देखून जेजू तिका सणूंक आशेना. जेजू तिका सणूंक आशेना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. जेजू तिका सणूंक आशेना. जेजू कितें करता. जेजू हांव तिका उपसून दिता आनी म्हणटा इश्टा ही तुजी आवय. माय वो तुजो पूत आसा बऱ्यांची. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तसली धैर्यादीक स्त्री. आज असलें धैर्य आमचें तें आसूंक जाय म्हणटा मरे. आज आमच्या मुखार कश्टोवचीं जायतीं भुरगीं आसात. आज आमच्या मुखार कश्टोवचीं वळवळचीं जायतीं भुरगीं आसात. माध्यमाच्या बळान माध्यमाक वळोवंक जावन जिवीत ओगडायलेलीं आसात. माध्यमाच्या गुलामपणाक वळोवंक जावन वायट इश्टाक जावन वायट संवयांक बली जावन जिवीत ओगडायलेलीं जायतीं जाणां आसात. जिविताची जायतीं स्वप्नां पळोवन ती स्वप्नां जारी जायनासतना ती स्वप्नां अर्द्यार ती फसळिल्लीं पळोवन कंगल जाल्लीं जायतीं भुरगीं आसात. आनी भुरगीं वळवळून आसात. आनी त्या आवय बापाय तांकां पळोवन कंगल जाल्लीं आसात. आनी असली कंगल जाल्ल्या आवय बापायक मरे म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय. तुमी रडचे न्हय. तुमी विस्वास दवरा. बावर्तान चला. देवाची खुशी म्हूण समजया. ती देवाची खुशी पाळूंक आसा. आनी देवाचे कुशेक कल्तीमान घालूंक आसा. तुका दिल्लो कुरीस तुवें वोवंक आसा. चंचल जायनाका. फुडें वच म्हणून आज मरी म्हणटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी धैर्याची मनशां जावंक जाय. जिवितांत कश्ट येतात. कुटुंबांत बेजारां येता. भुरगीं सांगलें आयकनात. भुरग्यांक आमकां दादोसकाय संतोश मेळना. आवय बापायनो भियेनाकात. आवय बापायनो खंगल जायनाकात. मुरयेची देख घेयात. मुरये बरी तुमी धैर्यान रावा. मुरयेक मेळिल्ली परिगत तुमकां मेळची ना. पूण जाल्यार मुरयेक मेळिल्लें बरी दूख तुमकां भोगतलें मेळटलें. पूण तें दूख सोंसची सकत तुमी आटापूंक जाय. आपणावंक जाय. आनी तुमी धैर्या दिवंक सांगूंक जाय. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून सुम्या थंय धैर्यादीक आमी जावया. मरये बरी धैर्याचे काळजाचे मनीस आमी जावंक जाय. आनी मरयेचें काळीज कितलें आनी खंयचें काळीज मरयेचें. मरयेचें काळीज सांगा. मरयेचें काळीज काकुळतीचें काळीज. काकुळतीचें बोगसण्याचें काळीज. बोगसण्याचें कित्याक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आपणाच्या पुताक पवित्र पुताक
देवाच्या पुताक आपणाच्या पुताक निरपराधी पुताक लोकांनी विकृत केलंय सिसांनी पर्यंत विकृत केलें तिने राग दवरूंक ना तिने राग दवरूंक ना कोणा ती आजुनी ह्या संवसारा पासून ती विनंती करून आसा कोणाचेरी हगे दवरूंक ना पुता पुता शिराप घाल नाश कर उजास आनी गंध कसो पावस धाड सगळ्यांक भस्म करून ताणें मागोना ती रडली दूख आसलें काळजान पण कितें कस आपणाच्या पुताक आनी आपणाक कस्तिल्ल्यांक तिणें वायट मागोंक ना तिचें काळीस काकूळ तिचें बोगसण्याचें काळीस आनी ह्या बोगसण्याच्या काळजान प्रेरीत जालो जेजू म्हणटा बापा बक्षी तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणांत असले बोगसण्याचे काळीस आमचे ते रुता जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बायल सूख करीत घोव सूख करीत पूत सूख करीत धू सूख करीत भाव सूख करीत भयण सूख करीत माम सूख करीत मामी सूख करीत पण सूख जाली म्हणून आमी हगे मोतीन दवरचें फरीकपण काडून घेवचें वायट मागचें शिराप मागचें न्ही बोगसूंचें काळीस आमचें थंय रुता जावंक जाय बोगसण्याचें काळीस जेन्ना तूं बोगशिताय तेन्ना तुज्या काळजांत धादोसकाय जेन्ना तूं बोगशिताय पापसल्लें काळीज परत घट जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना आमी राग फारीकपण मोसोर आमी दोन जियेता तेवळ पर्यंत आमी समाधानेन आसना हेरांकी समाधानेन जिवंक सोडिना म्हजें काळीज पापसल्लें आसता तें घडसूंक तयार आसना म्हजें काळीज पापसल्लें आसता तें घडसूंक तयार आसना आनी हेरांची काळजां पापसूंक हांव कारण जाता म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो देखून तुका दूख आसूंक पुरो सूख जाल्या एका मनशांत हांव सूख जाल्या आनी ती सूख तो मनीस वळखून घेता तूं सूख तुजे पांय धरून माफी मागता पूण तुवें बोगसूंचें बरें मन आसा करी जाय काळजांत त्या मनशाक बोगसी जाय आनी अशें गुण आसूंक जाय मनशांत कोण तो मनीस बोगसूंक तयार ना बोगसिना काळजांत तो मनीस केदीकच सासनाक समाधानेन जिवंक शकना हें उडास दवरूंक जाय देखून तुजें थंय सूख घडलेल्या वेळार वा हेरां थंय सूख घडलेल्या वेळार संपूर्ण रितीन कितेंच घडोवंक ना कांयच वायट ना म्हणल्यार त्या दिशेन तुवें बोगसिलें जाल्यार केदींकच ती दूख तुज्या काळजान ना ती संपूर्ण रितीन नापेस जातली आनी पापसल्लें काळीज परत परत कुडचतलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हें मोरयेतें आसलें देखून दोन दारीची तलवार तिचें काळीज पापसलें जाल्यार तें घडसलें कित्याक घडसलें कित्याक तिणें तो राग तो द्वेश काळजान दवरूंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोरयेतां नसलें लिसांव आमी शिकोवंक आसा खातावीन काळीज बेश्टें जावं ना मुरयेचें काळीज खातावीन बेश्टें जावं ना असलेल्या शेगुणांनी भरलेलें काळीज मात्र खातावीन जावंक शकता म्हणलें सत आमी जाणांक जावंक जाय निमाणें मुरयेचें काळीज सोंसणिकायेचें काळीज सगळें सोंसून वयलें भुरगो तेंपलांत भायर पडलेल्या वेळार हांवें म्हज्या बापायच्या घरा आसचें सारकें न्ही गे म्हणून विचारलेल्या वेळार मुरयेक दूख जालें पूत ल्हानसो पाटी उलयता म्हूण दूख जालें सगळें सोंसून वयलें तिणें सगळें पुता विशयान उलयल्लें पुतान उलयल्लें हेरांनी पुताक केल्लें सगळें तिणें सोंसून वयलें सोंसणिकाय म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोंसणिकायेचें काळीज मस्त बरें करूंक शकता कोण सोंसून व्हरता तो सडीत जिवंक शकता कोण सोंसून व्हरिना
तो आपणाचे जिवीत वेगळीच नाश करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ऊन ऊन खावंक जाता गी हां ऊन ऊन वोरण पिवंक जाता गी जाताय. ऊन ऊन शीत खतखतो जेवंक जाताय जायना. जेवल्यार कितें जाता गळो लासता वयगी जीव उलपता वयगी पोट पडटात. देखो निवोन खायचे हळटार खायचे. मनशा जिवितांत सोंसणी काय तशीच काही सूख जाली राग आयलो सोंसणीक सांबाळ सोंसणीकाय सांबाळ सांबाळ. तूं उठलोय तूं तुजो क्रोध दाखयलोय तुज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर जाली फूट आयलीस तुजें जिविताचो नास. देखून सोंसणीक जा. कन्नडांत एक गाद आसा म्हज्या मोगाच्या भावणीन थाळी दावानू बाळी आणू थाळी दावानू बाळी आणू. मुरी येता शिकय जाय आमी सोंसणीकाय सोंसणीकाय. आज जायत्या अनाहुत घडता अन्याय घडता वायट घडता. तुज्या विशांत तूं बरें करतना तुज्या विशांत तुका वायट मेळटा. तुज्या विशांत तुजे वायट चिंतात. तूं हेरां खातीर जीव दिवंक येताय कुटुंबा खातीर जीव दिवंक येताय सर्वस्व दिताय. वेळ खाळ दुडू भंगार आस्त बदीक सगळें दिताय. पूण खाण गेल्लो मनीस तुजेर विस्वास दवरना तुजें नांव पाड करता तुका अपमान करता तुजे विरोध उलयता जाल्यार सोंसणीकाय सांबाळ सोंसणीक जा. तो करता म्हूण तूं तशें करूंक वचूं नाका. तूं जियेतलोय तूं जियेतलोय. आनी अशें ह्या शगुणांनी आमी जियेलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें काळीस तें मदये बरी कथावीन जावंक शकतलें. जेजू बरी पवित्र जावंक शकतलें. देखून आमी जेजू लागीं मागया. जेजू बळ्यांनी घालता काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें बळ्यांनी घालतें काळ बळ्यांनी घालतें. एकडी बदोळे दांपया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. हृदयाचेर आमचे हात दवरा दोळे दांपा. आमच्या जिविताची वरवणी आमी केली. आमची काळजां कशीं आसात सुमया लागीं मागया आमी. सुमी म्हणटा तुमची पापसल्लीं काळजां म्हाका समर्पण करा. तुमचें काळीज म्हाका भेटोवन दिया. आमचो सुमी आसा पापसल्लीं काळजां नव्यान रुपीत करतलो आमचो सुमी आसा. किर्तनकार म्हणटा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा. पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा. सगळीं सांगाता म्हणया जेजू बळ्यांनी घालता काळजाच्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा जेजू बळ्यांनी घालता काळजाच्या जेजू बळ्यांनी कलत्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा जेजू बळ्यांनी घालता काळजाच्या जेजू बळ्यांनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಸಂಗತಮಣಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಸಂಗತ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರುಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರುಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟೆಯು ಛಿದ್ರ ಬಾಧೆಯು ಭೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟೆಯು ಛಿದ್ರ ಬಾಧೆಯು ಭೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ತಣಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಒಡೆತ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ತಣಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಒಡೆತ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಪಸ್ತೋಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು ಅಪಸ್ತೋಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian. Hallelujah. 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 Gosha. Gosha babani nom su sumiam chomodianga sadasa. Usumi amchomodianga suloto. तो बळ्यांनी कलत्या काळजा सुमी वैगी वैगी न्ही बळ्यांनी कलत्या काळजा सुमी कलच्या दिसा आमी तुजें फेस्त आचरण केलें न्ही गे जेजू बळ्यांनी कलत्या काळजा सो कितें जेजू बळ्यांनी कलत्या काळजा सो आमच्या मदें आसा आमची काळजां बळी आनी कलती करूंक आस तो आपोवणी दिता वय की न्ही
होय की नाही? प्रेज द लॉर्ड, Praise. प्रेज द लॉर्ड. Praise. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून कीर्तन 135 135 कितें म्हणटा? हालेलुया. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सांगा, सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरांत, या सर्वेस्पराच्या घरांत, आमच्या देवाच्या घराच्या अंगणांत आमच्या देवाच्या घराच्या अंगणात सेवा करतेल्यानो सेवा करतेल्यानो ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक? कित्याक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पर बरो. ताच्या नावाक ताच्या नावाक कीर्तनां गाया. कीर्तनां गाया. कित्याक? कित्याक तो दुलोब तो गुलाब आपणा खातीर आपणा खातीर सर्वेस्परान सर्वेस्परान जाकोबाक जाकोबाक विसून काडलो. काडलो. इस्रायलाक इस्रायलाक आपलो सू जावंक आपलो ताणें निर्मेलें. निर्मेले. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 कीर्तन 130 आणि 4 कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सेवकांनो रातच्या फरार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यानो ताच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतेल्यानो येया सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. पवित्र स्थानांत, पवित्र स्नानांत, पवित्र स्थान, स्नान नाही, पवित्र स्थानांत पवित्र स्नानांत तुमचे हात उबारा. हात उभारा. तुमचे हात उबारा तुमचे हात उभारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्परो सर्वेस्पर सर्ग आणि संसारासोर असणारे स्वर्गा संसारासोर असणार सियोनाताऊन सियोनाताऊन तुझे आशीर्वाद घालो. तुझे आशीर्वाद घालो. सियोनाताऊन सियोनाताऊन तुझे आशीर्वाद घालो. आशीर्वाद घालो. वय म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो पळया सर्वेस्पराच्या घरांत कोण पळय हात उबारून सर्वेस्पराची स्तुती करता ताका सर्गीन तावन देवाचो आशीर्वाद लाभता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक फावो. कित्याक ताचो आशीर्वाद आमचेर आनी आमच्या घराचेर घराण्याचेर पडटलो. देखून उबी रावया, ताच्या मनाक एक स्तुतीचें गीत गावया. तुमच्या गिता बुकांत 36 पेज नंबर. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जिसू सोप्या हरसून गावया, पवित्रत्म्या हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, जीवदातारात हरसून गावया, जीवित दिल्या हरसून गावया, पुरपेवंताक हरसून गावया, सुस्नाच्या बापाक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया,
हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, आम्ही हसून गाऊया. दैविक उसवडाक हर्सून गावया, रायाच्या रायाक आम्ही हर्सून गावया, सताच्या आत्म्याक हर्सून गावया, सर्पद्वेदाराक, काकुळतीच्या देवाक, बळ्या आणि सद्या काळजाच्या देवाक आम्ही हर्सून गावया. दैविक उसवाडाक हसून गाऊया, रायांच्या रायाक हर्सून गावया, सताच्या आत्म्याक हर्सून गावया, सर्पोद्वेधाराक हर्सून गावया, आणि दैविक उसवाडाक हर्सून गावया, रायांच्या रायाक हर्सून गावया, सताच्या आत्म्याक हर्सून गावया, सर्पोद्वेधाराक हर्सून गावया, हर्सून गावया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, आम्ही हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, आम्ही हसून गाऊया. हालेलुया. हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, आम्ही हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, हसून गाऊया, आम्ही हसून गाऊया. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा. हालेलुया, निरंतर देवाची स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हातोपात देवाची स्तुती करू नका. आमचं तुम्ही आमच्यामध्ये असा. देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, आम्हारी एकलं असो देव. आमका राखसो मस्त सांभाळसो देव. आमच्या सोय असा. सदो आणि बळ्या काळज असो देव. आमची काळज साधी आणि बळी ती काळजा करून उलो दिवस होतो. याचे काळीज कथावेन केलो तो देव आमच्या मध्ये असा. या कथावेन काळजासारखी आमची काळजा करून आपण दिवस देव आमच्या मध्ये असा. या देवा गुलो मारिया, या देवाची स्तुती करूया. आमची खंत बेजार आहे, आमचे सगळे समर्पण करूया. आमची काळजा सोम्या देऊया. काळजाच्या गुंडा येतो, काळजाच्या सगळ्या गुंडा येतावर पपसल्ल्या काळजानी, दुखीच्या काळजानी, कधी बेजाराच्या काळजानी सोम्या उलो मारा सोम्या. सोमी तुमका आपण या वक्त गुण करता, आशीर्वाद दिता. सोम्याक हात उभार कोण देवाच्या घरांत त्याची स्तुती करतात. तांका सरकीची बेसावा जोडून येतात म्हणतात सोमी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजो 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 तुकाचा महिमा, तुकाचा वरादान, अगळाप जेजो आराधन जेजो. शदला बला बला नलललैया. येशुवे येशुवे येशुवे, वंदन येशुवे, आराधन येशुवे, स्तोत्र येशुवे. लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, adore you जीसस, adore you जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हला 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 हला, हालेलुया, 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 आमेन. हालेलुया, हालेलुया. जेसू 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 सोम्या तुका सावरादा. जेजू जेजू मोशावैसा तुका सावरादा. ओगळाप जेजू आराधन तुका, वर्णिताव तुका, ओ गोळसेताव जेजू, ओ गोळसेता. हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tu kasmian Jesu, Ergan kasmian oglap tu Jesu. kasmian Jesu, Oglap tu kasmian. aradan tu kasmian Jesu. Aradan tu kasmian. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 बश्याम मुगचे भाव भणीनो आमचो समी आमचे मदें आसा आमचो समी बळ्या निकालते काळज असो न्ही गे वैगी वैगी न्ही आमचो समी बळ्या निकालते काळज असो देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो येया कोणा सरसी येया हा हा मुजे सरसी आमी कश्ट तेली वजन वयतेली आयल्यार आमी म्हणटा मुजे लागीं न्ही ताचे लागीं वच म्हणटा वय गे मुजे लागीं येनाका ताचे लागीं वसा पण हांगासर जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो पळया हेरांचे कश्ट कोणाक जाय हेरांचें वजन कोणाक जाय आमकां नाका बा हेरांचे समस्या आमकां नाकात हेरांचे समस्या आमकां नाकात हेरांचे कश्ट आमकां नाकात कित्याक आमकां बेश्टें समस्या वैगिनी वैगिनी मस्तपटी आमकां इन द सेन्स भोगता आमी हेरांक कुमो करूंक येता जिवावर न्ही चड मोग करता हेरांक आमी कुमो करता आदार दिता तांचे गरजां पावता सक्कडी पुरा करता आमचेच मनशां आमचेच भुरगीं आमचेच म्हण करता लास्ट आमकां मेळटा कितें वायट तिरस्कार राग द्वेश हगे बेगिनी मेळटा देखून आमची चिंता आमी चिंता आनी आमी निर्धार करता आनी कोणाकी कुमोक करूंक वचना म्हाका कित्याक काबार जायनात मुट्टेच्या काठान पडनात म्हाका कित्याक वय गे म्हाका नाका म्हजे इतल्याक हांव रावता दुसऱ्यांचे समस्या म्हाका कित्याक दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम म्हाका काल्याक म्हणून आमी म्हजेच तकी रावता वय गे जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो येया तांचे लागीं न्ही म्हजे लागीं येया वैगी लोक आयलो गी जेजू लागीं आयलो गी कश्ट तेले आयले पिडेस्त आयले रडतले आयले पातके आयले प्रदभारी आयले न्ही सुंकागार आयले कोडकार आयले कुर्डे आयले केप्पे आयले मोने आयले शेळीच्या पिड्यान वळवळतले आयले आकुडलेले आतांचे आयले थोंटे आयले देवसार लागलेले आयले मेल्ले पर्यंत उकूल नाडले सगळ्यांकी आयलेल्यांक सगळ्यांकी बरें केल्लें सगळ्यांकी शांती दिल्लो सगळ्यांकी भलायकी दिल्लो समाधान दिल्लो भुकेल्ल्यांक जेवण थाणेल्यांक पिवण दिल्लो जिविताची बदलावण केल्लो जिवितान बाचावी दिल्लो स्वामी ताका कितें मेळ्ळें हा तांबडी कार्पेट मेळ्ळी जय जयकार मेळ्ळे थाळयांच्या आयतारा मात्र इमाड्या ब्रेस्तराच्या राती कितें मेळ्ळें खुर्साय ताका काड ताका लगड काड ताका म्हणूंक ना मेळूं न्हय मेळ्ळें सक्कडी पळोवन धांवले कोणूच ना जालो जेजू म्हणलें की आनी मुखार कोणेय म्हजे लागीं येवचें नाका हांव कोणाकी उपकार करिना कोणाकी भलायकी दिना कोणाकी समाधान दिना कोणीय म्हजे लागीं येवचें नाका ताचे लागीं वसा हाचे लागीं वसा म्हाका कितें समस्या म्हाका कितें कश्ट म्हाका कितें तिरस्कार म्हाका कितें मरण म्हळें गी
ना अजूनही म्हणता तो येया तुम्ही कष्ट तेल्यानं वजन वय तेल्यानं येया. येया आणि हांव तुमकां विशव दितलो. हांव तुमकां विशव दितलो येया. तो पळापळ घेना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं तिरस्कार करताय, तूं विकृत करताय, तूं ताचें नांव पाड करताय. तो परीकपण घेना, तो दयाळी, तो काकुळदार, तो बोगसूंक तयार. तो आमचे स्कत कांय जाणा. देखून संवसारी जिवितांत कोणी आमकां दुखयल्यार, कोणी आमकां हट केल्यार आमी निचेव करूंक जायना. आनी तसो मोग करना, आनी ताका कुमक करना, आनी ताका हांव आदार दिना म्हणूंक जायना. कित्याक आमचे काळी सोम्याच्या काळजा सारकें उदार काळोख जावंक जाय. कित्याक तो मनीस करता तो आपणेच ताकी जाय म्हूण करता. आमी नेणाव देखून आमी सोम्या बरी जावंक जाय. सोम्या बरी. जेजू कितें म्हणटा, तुमी कश्ट तेल्यानो वजन म्हजे ससेया आनी कितें करा, कितें करा, म्हजें लागचें शिका. कितें करा, म्हजें लागचें शिका. कितें व्हडलें म्हणा, कितें करा, तोंड उक्तें करा. कितें म्हणा, म्हजे लागचे शिका. म्हजें लागचें शिका. पळया हे पुरो संगती एवढो काळजाच्या विशयान सांगल्यो संगती. आतां जेजू आपयता, ताका गात मेळ्ळो, तिरस्कार मेळ्ळो, पूण ताणें तें मतीन दवरूंक ना. बरें करीत गेलो, आजुनूय करीत आसा. तो म्हणटा म्हजे लागचे गूण शिका, म्हजे लागचे गूण शिका. कित्याक हांव बोळ्यांनी कलत्या काळजाचो, बोळ्यांनी 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 हा बोळ्यांनी कलत्या काळजाचो. तो अहंकारी गर्वी न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून फिलिपिकारांक बरोवन सांग पावलो म्हणटा, सैमान तो देव पूण त्या समान संपणाक लब्धन रावंक ना. गुलामाचें रूप घेतलें, पातक मात्र सोडून आमचे गतीन तो जियेलो. देखून देवान ताका उंच बारलो. सादो आनी बळो तो, सादो आनी बळो. देखून तो म्हणटा म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. पळया म्हळ्यार तुमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावंक जाय. स्पश्ट. आमचे काळीज बोळ्या आनी कलते, आमची साल समकण बोळी आनी कलती जायना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळें जिवीत व्यर्थ. देखून हो दोंगरावयल्या प्रसंगांत मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 दोंगरावयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा, सादी बळी कितली भागी. काय जाता, हा सादी बळी कितली भागी. कितें मेळटा तांकां, सादी बळी कितली भागी. सगळी पृथ्वी जातले तांचें दायज. कळ्ळें की, सादी बळी कितली भागी. सगळी पृथ्वी, सगळी कुटुंबाची, सेसामारां, फिरगसगारां, गांवची सगळी तुजें दायज जातली. आनी म्हणटली हो मनीस बरो, ही मनीस बरी बरी. तुजे लागीं येवन कुट्टून उलयतली, कुट्टून. कित्याक तूं बरो. पूण तूं सादो न्ही, तूं बळो न्ही. तुजें तोंड पळापळ घेतली, तूं येणेताय त्या वाट धरतली आनी तो वळ तुवें चिंतूंक जाय, हांव सादो न्ही, बळो न्ही, देखून म्हाका लोक पसंद करिना. धिक्कार म्हणटा सोमी तसल्या मनशांक. तुमी सादी आनी बळी जावंक जाय. जेजू लागीं जायते तरणाटे आयले, तरणाटी आयलीं, पिडेस्त आयलीं, प्रायवंतां आयलीं, पातकी आयलीं, सगळीं बरी जावन गेलीं ना, गेलीं ना. एकलो आयलो ग्रेस्त तरणाटो, एकलो ग्रेस्त तरणाटो आयलो. ताच्या लागीं व्हडलो बंगलो, बरो गाडयो, बरें आस्त, बरें बदेक, गोमट्यांत 4 किल्यांची चेन, हातांत 2 किल्ल्याचें बोळें. कळ्ळें की,
व्हडले मोचे व्हडले शूट बूट घालन व्हडलो मनीस ग्रेस्त मनीस आयलो सोम्या लागीं व्हडल्या गाडयेर आयलो व्हडल्या गाडयेर कळ्ळें बुलेट प्रूफ गाडयेर आयलो आनी देवलो गाडयेर तावन जेजू लागीं म्हणलो मेस्त्री बऱ्या मेस्त्री म्हणलो जेजू म्हणलो म्हाका कितें बरो म्हणटाय तूं बरो तो मा देव तूं चिंताय तूं बरो म्हळ्यार जेजूच्या उतरां म्हाका बरो कितें म्हणटाय बरो तो मात तूंय बरो न्ही म्हळ्यार तूंय बरो बरो तो मात हो चिंतलो आपूण बरो कित्याक हांव उपादेश पाळटा हांव नियमां पाळटा हांव बरो म्हूण चिंतून आयिल्लो मनीस जेजू म्हणटात बरो तो मात आनी ह्या वेळार तरणाटो म्हणटा सासणीक जिवीत जोडी जाल्यार हांवें कितें करी जाय सांग म्हजे कडेन दराबस्त आसा कितें करी जाय वडपणान आयला गर्वान आयला अहंकारान आयला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजून ताचेर बिरमोतीची दिश्ट घाली बिरमोतीची दिश्ट काकुळतीची दिश्ट दयाळाची दिश्ट घाली आनी म्हणालो उपादेश पाळ जेजू म्हणालो उपादेश पाळ हांव ल्हानतावन पाळन आयला आनी कितें करीचे ल्हानतावन पाळन म्हज्या आबान शिकयल्यात म्हज्या वडलीमान शिकयल्यात बायपाट म्हाका येतात आनी कितें करीचे सांग मागीर गर्वाचे सवाल अहंकाराचे सवाल कित्याक तो चिंता आपणाच्या दुडबतकांत आपणाच्या ग्रेस्तकांत सगळें हांव जिखतलो जेजू म्हणटा अळे तुका हरल्या असल्या अहंकारान रावयलां पळय असल्या गर्वान तुका हाडलां पळय ती ग्रेस्त काय वीक ती वीक सगळे वीक मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्या वांठ कालतो जावन म्हजो पाटलाव कर बळो जावन कालतो जावन म्हजो पाटलाव कर आनी देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो तरणाटो निराशी जावन कंतिश्ट जावन बेजारान पाटींग गेलो सगळ्या जेजूच्या जिवितांत जेजू लागीं आयलेले कोणूच निराशी जावन वचोनांत कंतीन वचोनांत बेजारान वचोनांत सगळ्या सुवार्थेंत हो एकलो मात ग्रेस्त तरणाटो अहंकारान गर्वान भरलेलो सादो आनी बळो न्हे आसलेलो संतोषान फाटी वचोंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वचोंक ना तुझे जिवीत गर्वी अहंकारी करून घेताय तितल्या सुलभान तुका समाधान मेळचें ना उडास दवरी जायी देखून जेजू म्हणटा एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान पासार जायत पूण असले अहंकारी गर्वी ग्रेस्त तितल्या सुलभान सर्गीच्या रासाक रिगोचे नांत समाधानाची जिवितीची येवचें नांत स्वस्थ देखून सादे आनी बोळे कालते आमी जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सादे आनी बोळे जर तर पळया जेजून ताचेर दिश्ट घाली कालतेपणान आनी बोळेपणान जेजूचे ताणें दिश्ट घाली जाल्यार जाकेव बाचाव जाल्ले बरी माथेव बाचाव जाल्ले बरी तोय बाचाव जातो जावंक ना ती ताची दुर्गत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थोडे पडी अशें जाता आमची ग्रेस्तकाय आमचें वडपण आमचो अधिकार आमचे दुडबद एक सगळें आमी चिंता म्हाका एका लेवला पायता ना तूं कालतो जावंक तयार नाय तूं बळो जावंक तयार नाय बिलकुल तुका समाधान जावं बरेपण जावं मेळचें ना देखून एक घडी बरो दोळे धांपया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दोळे धांपया आमी आमची काळजां कितलीं सादी बळी करून घेतल्यान आमी सकाळीं उठताना धा पावटी जेजू बळ्यांनी कालत्या काळजाच्या करकळी म्हणजे तुज्या काळजा सारकें म्हणा राती न्हिदो घेतानाय 10 पावटी म्हणा पूण म्हजें काळीज बळें जावं ना सादें जावं ना तर कितें फायदो समिलाकचे बक्षणे मागया काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर सोमिया तुमचे दोळे धांपा तुमच्या बदकाची दुखदारा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयची शिकवण आमी आयकली आमच्या जिनी एक लागती जाल्ली शिकवण
आमच्या जिविताच्या मेटामेटांनी आमकां दुःख चेतसली तोप चेतली शिकोण हे शिकोवण्यान ते आमचे काळीज कितलें धरून करून घेतलां आमचे काळजाचे शेगोण कितले मापान वाडयल्यात बक्षणे मागया तुमच्या काळजाचेर हात दवरा तुमच्या काळजाचेर हात दवरा तुमचे काळीज खंय आसा थंयसर तुमचे दोनी हात दवरा तुमचे काळीज सोम्या समर्पण दिया क्रिस्ताचे शेगोण तुमच्या काळजान परजळून येवं दीत मरयेचे शेगोण तुमच्या काळजान दिसोन येवं दीत मागा समर्पण करा तुमचे ते असले गर्वी काळीज तुमचे असले दारूण काळीज ते काण सोम्या दिया तुमचे ते असले फातराचे काळीज सोम्याक दिया आणि तुझे ते एक मासाचे एक आकुळतीचे एक मोवाळ्याचे एक बोक्षण्याचे एक दीनपणाचे एक स्वस्तिकायाचे एक दैराचे काळीज तुझे ते ऋता जावं दी म्हण मागा काकुळत मुझे कर सोमिया आणि मध्ये तू काकुळत कर सोम्या काकुळत मुझे कर सोमिया काकुळत मुझे कर सोमिया तू काकुळत कर सोम्या म्हणजे अपराधाचे काकुळत करे काकुळत मुझे कर सोमिया आणि तू म्हणजे काकुळत कर देवा काकुळत मुझे कर सोमिया काकुळत कर सोम्या काकुळत मुझे कर म्हणजे अपराधाची काकुळत कर काकुळत मोची सोमिया जेजो म्हणजे अपराधाची काकुळत कर काकुळत मुझे कर म्हणजे पातका बक्षी सोम्या म्हणजे दारुण काळजावर केलेल्या सगळ्या पातकाची काकुळत कर आम्ही केलेल्या सर्व खोट्यापणाच्या काळजाची पातका दारुण काळजाची पातका रक्ताच्या काळजाची पातका फातराच्या काळजाची पातका सगळी तुका समर्पिता सोम्या तुझ्या बहु पवित्र सत्तेन तुझ्या पवित्र रक्तान तुझ्या पातकाची खाता धुवून काढ म्हाका सुडका दी सडवण दी पापसल्ले म्हणजे काळीज नवे कर सोम्या पास काळीज तुझ्या ते रुता कर तुझ्या शेगुणाचे काळीज रुता कर बक्षी काकुळत कर सोम्या काकुळत मोची कर सोम्या ಹಮಾಸ್ಯನು ಲಾರ್ಡ್ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಯೇಸುವೆ काकुळत मुझे कर सोमिया काकुळत मोची कर सोमिया मगळ बाबनीनो आमचे समर्पण करूया आता आमच्या काळजाचे समर्पण आमच्या काळजाचे समर्पण करूया जेजूचे काळीज तुम्ही पळयलां वय गे जेजूचे काळीज ते जेजूच्या पवित्र काळजाच्या पिंतुरांत पळया म्हणजे मगाच्या बाबडीनो 3 संगती आमकां दिसून येतात एक थंयसर खांठे दुसरें थंयसर रगत तिसरें थंयसर उजो खांठे म्हज्या आनी तुमच्या पातकाचो परिणाम आनी आमच्या पातकाचो परिणाम खांठे जावन जेजूच्या काळजा तोपल्यात आनी असो परिणाम जावन रगत थंयसर वळटा जाल्यार थंयसर उजो आसा आनी तो उजो जेजूच्या मोगाचो उजो म्हज्या आनी तुमच्या मोगान पेटचो उजो जेजूच्या मोगाचो उजो त्या मोगाक थडांनी घडना देखून आमी म्हणटा थडांनी घडनातलो मोग देवा मोग सासनीक मोग लेकानी मितनातलो मोग देवा मोग सस्नीक मोग म्हणटा आमी न्ही गे वय म्हज्या मोगाचे तो मोग ओळणूंक नजो जाल्लो मोग सोमी आसूं थंयसर दिसून येता ह्या काळजाक आमची काळजां समर्पिया आमच्या काळजांत तशेंच कांटे आसतात आमच्या काळजांत तशेंच दुखीचे रगत वळत वळत समर्पिया सोम्याक तुटिल्लीं काळजां आमची आसूंक पुरो पापसल्लीं काळजां आसूंक पुरो सोम्याक समर्पिया
कित्याक पापसल्लीं काळजां नव्यान रुपीत नवी करतलो सोमी हांगासर आसा पापसल्लीं काळजां नव्यान रुपीत करतेल्या देवाक नावाडा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाड पापसल्लीं काळजां नव्यान बरी करतलो देव आमच्या मध्ये आसा हे देवाक आमची काळजां तुटुल्लीं काळजां पापसल्लीं काळजां दारूण काळजां रागिश्ट काळजां फारीकपणाची काळजां खोटेपणाची काळजां बिवकुरी काळजां बरवोसो सांडलेली काळजां भावार्थ नातलेली काळजां सोम्याक समर्पिया सोसणीकाय दाखय नातलेली काळजां सोम्याक समर्पिया आमी सोम्याक समर्पिया आमी समर्पण करा दोळे धांपा तुमच्या काळजाचेर हात दवरा एक काळीस सोम्याक दिया तुमी दिया सोम्याक एक काळीस दिया सोम्याक एक काळीस सोम्याक समर्पिया एक काळीस सोम्या जेजू आमी सगळी अस्कत भरगी तुजी तूं सदो आनी बळो आमी सदी आनी बळी सावन तुजे पांयान तळायले हांव सोमी आमचे सगळे काळीस तुका समर्पित हांव आमचे तुटुल्लें काळीस आमचे मोडुल्लें काळीस आमचे पापसल्लें काळीस दुखांनी भरलेलें काळीस घरान भरलेलें काळीस गर्वान भरलेलें काळीस फारीकपणान भरलेलें काळीस मस्त्रान भरलेलें काळीस सोसणीकाय नातलेलें काळीस तुका समर्पण दिता हांव सोम्या तो म्हणटाय हांव बळो आनी कालत्या काळजा आसूं तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जायसे हे काळीस तुका दिता सोम्या हे फातराचें काळीस हे सरबेचें काळीस हे खोटेपणाचें काळीस तुका दिता ते बदलून एक मासाचें एक मोगाचें एक बोगसण्याचें एक शांतीचें एक समाधानाचें काकुळतेचें धैर्याचें काळीस करून म्हाका पाठय दी सोम्या पाठय दी म्हूण मागा समर्पण करा समर्पण करा ह्या वखदां तुमच्या अर्द्याच्या रात दवरा हांव म्हणटा ताच्या उपरांत म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं बळो तू बळो तूं कलतो तू कालतो तूं बळो तू बळो तूं कलतो तू कालतो तूं बळ्या आनी कलत्या काळज असो बळे आणि कलत्या काळजां तूं म्हजो देव तू म्हजो देव तूं म्हजो सर्वेस्पर तुमचो सर्विस तूं म्हजो धनी म्हजो धनी तूं म्हजो रचणार तू म्हजो रचना तूं म्हजो पोसणार म्हजो पसणार तूं म्हजो सांबाळणार तू म्हजो सांभाळणार सोम्या जेजू सोम्या म्हजे काळीस म्हजे काळीज तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हज्या काळजाचे म्हज्या काळजाचे सगळे शेगोणो सगळे तुका समर्पिता कास्तिता म्हज्या काळजाची काळजाची अस्कत गाय अस्कत काय तुका समर्पिता समर्पिता सोम्या जेजू सोम्या म्हज्या काळजाचे म्हज्या काळजाचे सगळे पिडा सकळ पिडा तुका समर्पिता तुका म्हज्या समर्पिता काळजाचे म्हज्या काळजाचे उणेपण मोरेपण तुका समर्पिता समर्पिता म्हज्या काळजाचो मोसोर म्हजो काळजाचो मोसोर म्हज्या काळजाचो अंकार म्हजो काळजाचो हांकार म्हज्या काळजाचे खोटेपण म्हज्या काळजाचे म्हज्या काळजाचे फारीकपण म्हज्या काळजाचे म्हज्या काळजाचे नासमाधान म्हज्या काळजाची दूख काळजाची पापसल्ले म्हजे काळीज सल्ले मुच्छे काळी बोगसणे नातलेले काळीज बक्षाण्यातले काळी सोसणीकाय नातलेले काळीज सस्ने कायनातले काळी कठीण भरलेले काळीज तीन बरले काळी नासमाधान भरलेले काळीज कांबरले काळी दुखुल्ले काळीज दुखुल्ले काळीज. तुका समर्पिता सम्या समर्पिता सम्या तुका समर्पिता सम्या तुका समर्पिता तुका समर्पिता सम्या तुका समर्पिता काळजाने काळजां बेल्या बुकसूंको रामबोक्सो या काळजाने काळजां बेल्या सुमोक करूंको बेल्या सुमोक या काळजाने काळजां म्हाका दुखयल्या बुकसूंको बोक्सो या काळजाने काळजां म्हाका दुखयल्याने सुमोक करूंको कैलां सुमोक करो शिकय सम्या शिकय शिकय सम्या जेजू बळ्या आणि कालत्या काळजाच्या काळजाच्या जेजू बळ्या आणि कालत्या काळजाच्या बोले आणि घर काळीज मुझे
कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे तुझ्या काळजाचे जेजू बळ्याने कळत्या काळजाच्या बळ्याने कळत्या काळजाचे कर काळीज मुझे कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे तुझ्या काळजाचे जेजू बळ्याने कळत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्याने कळत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे आतो बार्या हालेलुया 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 मोठल्या तालान हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उला मरा बाबा उला मरा समिया जेजो या सगळ्या भक्तांना आशीर्वाद घाले तुझी गोडची दैवी सगळं त्या शिरा वळे तुझ्या पवित्रता करू तेल कर समिया तुझ्या नावांत का बरी तुझ्या नावांत का तुझ्या नावांत का पेरबर ते सप्टेंबर समिया सर्व सगळ्या गोडे सत्ता देवसराच्या नाट्य करण्यात मानमंत्र दाव पितृ पडा देवा समिया त्याची काळजा तुका समर्पण देता तरुण झाली काळजा वस्त्रान भरलेली काळजा अंकरान भरलेली काळजा हपसली काळजा दुकेन भरलेली काळजा रुदान करतली काळजा सगळे तुका समर्पित आहो समिया स्वस्ती गायची काळजा सगळे तुका समर्पित आहो समिया जेजो या काळजा जेजो आशीर्वाद घाले तुझी काळजाची अस काळजाची तुझे रगत शेणाई तुझे रगत शेणाई काम पवित्र कर सक्षम बर कुरपेन बर समिया आपण आणि गुण कर टच 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 heal us hallelujah 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 आमच्यात आमचे तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आमची काळजां सक्तीन बरोंक बळ्यांनी कालती करोंक निष्कळंक करोंक कथावेण करोंक पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिवं दी म्हण मागया पवित्र आत्म्याक पावया आमी हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तइये मुझे तइये मुझे तइये मुझे काळजांत ये मुझे मनांत ये मुझे कुडींत ये मुझे रक्तांत ये मुझे कुटुंबांत ये मुझे कुटुंबाच्या सद्यांत ये मुझे कामांत ये मुझे वावरांत ये मुझे कस्तांत ये मुझे दुखींत ये मुझे पिडेंत ये मुझे ना भलायकेंत ये ना समाधानांत ये ना समाधानांत ये हे पवित्र आत्म्या 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 उलमरा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तकलेचे हात दवरा निरंतर म्हणा हालेलुया 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 तकलेचे हात दवरा निरंतर म्हणा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर तुझी गुणकरचे देवी सगळ्यात लाभ या सगळ्या भक्तिंगाच्या मुकल्या राहून नका वाढ नका पवित्र आत्म्या या सगळ्या भक्तिंगाच्या बगले राहून नका सांगाते या सगळ्या भक्तिंगाच्या पाटल्या राहून त्यांच्या रक्तपण कर या भक्तिंगाच्या भीतर राहून त्यांना समाधान संतोष भलायकी संवादान कृपा सगळे बघून कर या भक्तिंगाच्या वैर निरंतर आशीर्वाद मनमाच्या मारी बर हालेलुया 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 शदाला बलबलंदलालाई हाला हाला हालेलुया 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 आतुबारिया अर्गांदुका समियां जेजो अर्गांदुका समियां अर्गांदुका समियां जेजो अर्गांदुका समियां जेजो ओगलाप तुका समियां जेजो आराधन तुका समियां जेजो हालेलुया 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 निट्टा तो बारी आमी निट्ट आतुबारिया सोमयाचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार सोमयाची सकत आमकां लाभली जाल्यार सोमयाची कृपा आमचे थंय वाडली जाल्यार सोमयाक दोन जोरान ताळयो प्रेज द लॉर्ड जोरान ताळयो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतोबान हालेलुया 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 सोमयाचो आशीर्वाद घेवंक गव्यांक गीत येता व्हडा सक्रामेंतान Voda sacramenta sistama coruia uvilhatia rupa bola no purity ataria salvo as good is Baba Tachi Botipya Zasimba
असेस उल्हासाने स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकास्तायं हसिता तुका समहसमी नावता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कस्ता सुगडा स्वयं का सोडला तुझ्या सोडवणे सफळ सदा सामचे ते मी बगी सारको तुझ्या कुडीच्याने पवित्र रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक मान करून आमकां दयेन फोवो कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुझें कलतेपण तुझें बळेपण आमचे ते रुता करूं आमी कलती आनी बळी जावंक ह्या मुखांतर आमचें काळीज कथावेण करूंक पवित्र करूंक आनी ह्या मुखांतर तुज्या आशिर्वादाची भुरगीं जावंक फोवो कर म्हूण आमी मागता. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. ते निगडी बरोबशा मोगाच्या भाऊ भयणीनो आता मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत ते लावणी आसा. ते लावणे उपरांत तुमकां समेस्तांक आयिल्ल्यांक जेवणाची वेवस्था आसा स्टेला मारीस मंटपांत. देखून आतां मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना मिसाची ते सवाय ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता प्रिन्सिया डेसा शिर्ताडी, क्विनी कामत नेजर, प्रिमा प्रिन्सन सल्डाना कांजार, प्रकाश मेरिटा सल्डाना कांजार, नॉर्बर्ट लुसी मेंडोन्सा कांजार, प्रवीण मोंतेरो आनी कुटुंब पुतूर, फियोना बान्स हंताकट्टे, जोसेफ डायस कुकुंजे, लॉरेन्स टिसोजा आनी कुटुंब उद्यावार, पिंकी पायस नेजर, सोनल दवी बॉम्बे असो बड्डे, प्रिन्सन फेर्नांडीस कलमाडी बड्डे, विल्फ्रेड आशा सल्डाना मूडुबेळे, सीमा होरवा होन्नावर, शरोन पिंटो आनी जॉन फेर्नांडीस होन्नावर, रोशन वीना आनी रेल्सन रॉड्रिगास अम्मुंजे, अनिता विवेक पिंटो बेल्तांगडी, तशेंच लॉरेन्स आनी मेरी मिरांदा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता लुसी डेसा कलमाडी, लिली डिसोजा हेच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता भुरगीं आनी कुटुंबादारां कलमाडी, जॉर्ज आनी आयरीन मिनेजस हेच्या आत्म्या खातीर हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता जर्मन मीना मिनेजस बँगलोर. दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा गाता काल सांतांती वाजता. मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एक पोटता, दैवीक तुझ्या बोळा
सोम्या जिवे तुला भोगता दरबारांच्या सगळेच पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता सांगतां दिवसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या मायाच्या कातावीन काळजाची परब आमी आचरण करतना म्हज्या बाय बरी आमची काळीज कथावीन सांगू देवा स्वादार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर ही घडीभर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजान तावन दुखदान मोगसणे मागतल्या मोगसणे न्हूच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुतका सोम्या काकुतक तूं पातक्यांगा पोंगायलाय क्रिस्ता काकुतका क्रिस्ता काकुतक आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुतका सोम्या काकुतक सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एकडे बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून मागया. काकुळदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी भोव अस्कत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयस उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या अस्कतकायेन आमकां बोळ दे म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आनी आमची काळजां तिच्या काळजा सारकी नवी कर म्हूण तुज्या लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये ताची संतत कीर्तिवन जातले आनी ताची पिळगी सगळ्या लोकां मदें ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयिल्ल्या एका नवऱ्या परे आनी भंगारान शंगायिल्ले एके होकले परे ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुंठलायली. जशें भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लोवन वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वांकणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पोरा मुच्या तारकात मुचे काळी संतोस्ता. सर्वेस्पोरा मुच्या तारकात मुचे काळी संतोस्ता. सर्वेस्पोरा थंय संतोस्ता मुचे काळी मोच्या देवा सोवे मेळटा म्हाका बोळ घटाय. मोच्या दुस्मनाची हांव परवा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोस्ता.
सर्वेस्पोरा मोच्या तारकात मोचे काळी संतोषता बळवंताचें दोनू मोडून पडले पूण अस्कतक्यांचें बळ वाडले पोटभर जेवताले ते दिसपट्टो ग्रास झोडूंक वेता बुकेन मरताले ते आनीक कश्ट वावटू काडिना वांजडी जावन आसतली 7 पावटी आवय जाता पूण साहित्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुसवण ना सर्वेस्पोरा मोच्या तारकात मोचे काळी संतोषता सर्वेस्पोर मोरान धाडटा आनी जिवीत दिता फोंडाक देवयता आनी थंय तावन वयर काडता सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडता आनी ग्रेस्त काय दिता तो सुधरणीक शेवटिता आनी उखलून दबारता सर्वेस्पोरा मोच्या तारकात मोचे काळी संतोषता सर्वेस्पोरा मोच्या तारकात मोचे काळी संतोषता सगळं मी उभी राहूया आणि मी ससुद्गार आम्ही गायन करूया Alleluia, 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 Alleluia. मोच्या सुदोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली सर्व परसा मुखार तुवें तयार केल्ली देवो अणभवार्थ्यांक उस्वाड दिवपी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें तें वायन उणो पडलो तेदवां जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तोवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तूं तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दास्तुरा प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमच्यात आसले पात्राचे 6 मांडे थंय आसले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी तें कांट पर्यंत भरलें आनी तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाराचे शेनवरा तांणी वर्ण दिलें जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक उसपोन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैरांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय हें आपलें पयलें असर्ये जेजून गलिलियाच्या काना शहरान केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सत्मानूंक लागले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता घे सौम्या
काळीस हे मोचे आणि कर आयच्यान तुचे मोगान तुझ्या ते बर्दन्या सगळे सावदी तुचे उंड्या वायना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे तर आयच्यान तुचे उंड्या वायना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे तर आयच्यान तुचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेता देवप्पा म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्फूर्त मानून घे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मे म्हण नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडे आमी तुजे थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत कथावेन काळजाच्या नित्यांकार्य मरयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदयता तुजी किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाचे ओडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनाक प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देव उदत आनी सर्गीचो सगळो दळबा तुजी थोर माई मावा कणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजे स्तुती गायता पोवीत 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 दरबारां सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सखी तुकाच ओन सखी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच ओन सखी तुकाच ओन सखी तुकाच आमी ती मिगाली आंबो पवित्र कडी आमी संभ्रमता भक्तीनी रितीन वांटेली जावया बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजल तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरां सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हणे. तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. सोमी जेसू मेलो, सोमी जेसू मेलो, सोमी जेसू जीवन जाला. हो बावडता सो गुट आमी परगटता, जेजू नव्याने बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवक केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव म्हजे देवाचे माये सांगाती आनी तुजो पोती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदान बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुळवंदाराची आजना मोतीन दवरना. आमची काळजां सोम्याच्या काळजा सारकी, मुरयेच्या काळजा सारकी जावच्याक देवा स्वादार मागोवन सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे पयले आमचे ताव तशें आमची पदकां मोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. जय सभे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली
बळी आनी कलत्या काळजाची ती आमची काळजां बळी आनी काळजाची करून कथावेन करूंक उलो दिता ती येशळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या म्हजे मित्र आमचे बाबा भावना तुझ्या उतरण समकबलाई भलायकी मेळटली क्रिस्ताची गुणरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळू आमेन. പാൻസൊണ്ണൂറ് 193. बापाच्या कुंवाराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या तू काळजान मोच्या पोसतो कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोम्या माका स्वागता करता तुका बापाच्या कुंवाराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या तू काळजान मोच्या पोसतो कानान तुझ्या सगी देण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागता करता तुका मान्ना तूं सगींचे काणत्म्याचे सगीं सुखाक पावोवचे काणमोगाचे सोडवणेचे जेजू तुकाच दिवचे बापाच्या कुंवाराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या तू काळजान मोच्या पोसतो कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागता करता तुका मन मागता सोम्या पाटय तुझे बेसा पाळूच्या तुझे बेसा बापाच्या कुंवाराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या तू काळजान मोच्या तू कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागता करता तुका प्रार्थुया सर्गींच्या आमच्या भूमोगाळ बापा तुझ्या पुता आसा आवय सवडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्या अवंकार मायेच्या काळजाची कथावेन काळजाची देख घेवन आनी तेच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तिच्या काळजा सारकें कथावेन करून
आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचे मोगाचे जिवीत जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवयास आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. दयेकरणे गडीभर बसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. पावस येता जाल्यार पयस पयस तावन व्हड संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. हो अर्दो दीस जेजू सांगाता तुमी करशिला. देवाचें उतर तुमी आयकलां. सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचें आराधन तुमी केलां. आतां आमी वेलांकणी मायेचें नोवेन करतले. तुमकां रेतीरेक आयलां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो हर एका सोनवारा दीस हांगासर रेतीर आसा. दुसऱ्या दुसऱ्या पाद्रा बी येवन ही रेतीर सोलोन व्हरतात. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मनादीक बाप रिचर्ड कॉड्रस कापुजेन हे सोलोन व्हरतले आनी तुमकां हांगासर देवाचें उतर आयकून सक्रामेंताचें आराधन कर, मिसाचें बलिदान भेटोवन सवकासाय मेळ्ळी म्हूण हांव पातयेतां. आज आमी मोरये मायच्या कथावीण काळजाचें फेस्त आचरण करता आसतना मोरये माय तुमकां बरी भलायकी दिवन दी. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक शांती समाधान दिवन दी. तिच्या पुता कडेन आमकां सोमेस्तांक ती आपूण व्हरून दी आनी ताची खुशी करूंक शिकोवन दी. हें तें जावन आसा. मोगाचें न्हू म्हजें मागणें तुमच्या खातीर. तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक मनादीक बाप मेल्वीन नोरोन्ना. हांवें तुमकां सुरवेत सांगलें पयलें पाक्षिकेरे आसलें तिके लागीं आसलें. आतां आलंगार आयल्यात वर्ग जावन ती कशें पयस हांगा येवंक जाल्यार ते आयल्यात आनी आयच्या दिसा ही रेतीर तांणी सोलोन व्हेरां. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसा जॉन फेरार तावन येतात. पावस मेळ्ळो जावेत सकाळीं येता आसतना जाल्यार 2 व्हिलाचेर ते आयल्यात. हर एका सोनवारा येतात. हांगा प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करतात. गितां गावून आमकां मागोवंक उमोग करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास डिवायन वर्ड हांगासर आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो एक कुकींग ग्रूप आसा हांगासर. मोगान रेतीरेक आयलां सोमेस्तांक जेवणाची वेवस्था करता. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू आतां वेलांकणी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत ते लावणी आसा. ते लावणी उपरांत तुमकां सोमेस्तांक जेवणाची वेवस्था आसा. देखून तुमी ते लावणी जाल्या उपरांत स्टेला मारीस मंटापाक वचचें आनी जेवनून तूं घरा वचचें. भायर वता आसतना तिकेचें सांबाळून वसा. थंयसर कार्पेट आनी पुरा घाल्यात. कार्पेटी वयल्यान ते चला कित्याक म्हळ्यार पावस येता आनी धर्ण तिकेचें निसरता. देखून त्या कार्पेटी वयल्यान मॅट्स घाल्यात ताच्या वयल्यान तुमी चला. हांव आतां नांवां आपयता आसतना रेतीरे कुमोग केल्ल्यांचीं नांवां आपयता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मनाची वात तुमी घेवची. ओशिनी फर्नांडीस सांताकट्टे, झेवियर निशिता डिसोजा आनी कुटुंब कोळालगिरे, फियोना बांज सांताकट्टे, प्रिन्सन फर्नांडीस कालमाडी, रुडोल्फ ट्रीजा डिमेल्लो कालमाडी, मेरिसा डिसोजा परकाळा हाणें आयच्या जेवणाक तरकारी दिल्या. तशेंच फ्रँकलीन मिनेजस आनी कुटुंब कालमाडी. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर सन्यांचेर देवाचे आशिर्वाद हांव मागतां. मोगाचें न्हू दायकन दिंबी घालया. वेलांकनी सायबिणीचें नोवेन आमी करया.
वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बो बगेवन नितळी अंकारे बो बगेवन त्रिंदादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गर्भे समावच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड येतरेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर फातयोन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार होंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सावां ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक तकली गुवळ गूण जावंक गुमटी दूख गूण जावंक केसरचे रावोंक शिका बऱ्यान संपोवंक बरो पुडार विंचूंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक भुरग्यांचें देणें लाबूंक कामांत भद्रते मेळोवंक घराचें रीण फारीक जावंक कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक घरांत शेजारा शांती समाधान लाबोवंक शुगर लेवल नॉर्मल येवंक डेंग्यू ताप गूण जावंक भुरग्यांक शिकपांत मोत उजवाडोवंक मायग्रेन गूण जावंक कोलेस्ट्रॉल BP नॉर्मल येवंक इंजिनियरींग सीट मेळोवंक एलर्जी गूण जावंक आमाल पिवणें सोडोवंक डिप्रेशन गूण जावंक पडकाणी गूण जावंक गांठीची दूख गूण जावंक भुरग्यांच्या गळ्यांत जाल्लो गुळो गूण जावंक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक हार्टाची पिडा गूण जावंक पांयाच्या शिरेन जाल्लो गाय गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक कान आयकून उलोवणें सुडाळ जावंक गरजागो नावार जावंक ऑपरेशन जाल्लो पांय वेग्गी गूण जावंक वायट इश्टगात सोडोवंक. मोगाचनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ते पातयेणी उसारूंक हांव भोव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयल्या पोवटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयांचे जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां.
आणि संसाराची अंतपर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. ये दुखेस तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगला वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार. सगाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आणि म्हजी भोव तुझे सशी पावती सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सफयास प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाये लागीं आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या. आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी रास करताय देव सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाडदकूंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू आतां त्या लावणी उपरांत जेवण. देव बरें करूं. मुसो सोम्याची उडवी गायता देवा मुच्या तारकांतय उल्हास पावता. मुसो सोम्याची उडवी गायता. मुसो सोम्याची उडवी गायता. मुसो सोम्याची उडवी गायता देवा मुच्या तारकांतय उल्हास पावता. मुसो सोम्याची उडवी गायता. मुसो सोम्याची उडवी गायता. सोम्या सोमोखा सदानी अर्था रायाक मोच्या हा वंदिता. सोम्या सोमोखा सदानी अर्था देवाक मोच्या हा वंदिता. महान ताची कीड संतोषान गायता. महान ताची कीड संतोषान गायता. नांव ताचे हांव गायता. मोगतासो हांव येता. नांव ताचे हांव गायता. मोगता
सो हांव नियता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मुजा तारोका थंय उल्हास पावता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता सोम्याची गीत हांव सदा गाजयता देवाक म्हज्या हांव अर्गां दिता सोम्याची गीत हांव सदा गाजयता देवा म्हज्या हांव अर्गां दिता अर्दो तासोमो उरती ताची दया अर्दो तासोमो उरती ताची दया सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता मोगाळ पुता सोफी आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशिर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर धैर्य सुकरा आम्हा बसत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भाग्यवान कृष्णाचे कृपे निवडणूक आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.